हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक ते खरें. पाजरले दोन धारीचे तालवारी प्रास चड कातरूंक शकता तसलें. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करता पर्यान विदोंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना तें पारखिता. सगळे सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोन आसलेले कांयच ना. सगळे ताचे हुजीर उक्ते आनी दोळ्या मुखार सोडोवन दवरले बरे आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचे लेख दिवंक आसा. तर आमी उसारतां तो भावार्थ थीर सांबाळ्ळ्या, कित्याक आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू, देवाचो पूत. आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक न्हय. आमचे बरीच सर्व संगतींनी कष्ट संकश्ट भोगलो तसलो, तरी ताणे पाताक केले ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजी उतरां सोम्या आत्मीक जीव दितात. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाक त्यो संतोष दितात. सर्वेस्पराचो आदेश स्पश्ट, दोळ्यांक तो उजवाड दिता. श्लोक. तुजी उतरां सोम्या आत्मीक जीव दितात. सर्वेस्पराची भिरांत परिशुद्ध सदांकाल ती तकता. सर्वेस्पराचे न्याय निर्णय सत सगळे नितीचे. श्लोक. तुजी उतरां सोम्या आत्मीक जीव दितात. भांगारा प्रास ते मोलादीक, शुद्ध भांगाराचे राशी प्रास मोलादीक. मोवां प्रास ते घोड, पळयेंतले गलथल्या मोवां प्रास घोड. श्लोक. तुजी उतरां सोम्या आत्मीक जीव दितात. त्या भायर तुज्या सेवकाक तांचे वरवीं शिकोवन मेळटा, ते पाळटल्यांक व्हड इनाम मेळटा. श्लोक. तुजी उतरां सोम्या आत्मीक जीव दितात. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू परत्यान सारोवराचे वेळेर गेलो, तवळ लोकांच्या जम्यान ताका वेढो घालो आनी तांकां ताणें शिकोवन दिली. वाट धरून तो फुडें वेताना आल्फेवाच्या पुताक लेवीक सुंका काठ्यार बसून आसलोलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार आसतना साबार सुंकाघर आनी दुसरे पातकी जेजू आनी ताच्या शिसा सांगाता पंक्तेर बसले, कित्याक असले साबार जण जेजूचो पाटलाव करताले. फारिसेवांच्या पंगडाक मेळिल्ल्या शास्त्र्यां मदल्या थोड्यांनी जेजू सुंकाघरा आनी पातक्या सांगाता जेवता ते पळोवन ताच्या शिसा लागीं म्हळें, तुमचो मेस्त्री सुंकाघरा आनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक? हें आयकून जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां
फातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय। देवाचें उतर हें वाकाने तुका क्रिस्त